काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दैजिवर्ल्ड वीक्षणकर्च्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. टीव्हीचो विंडो ओपन जातानाच तुमकां थंयसर आमचे सैरे दिसतात. मानेस्त फ्लॉयड डिमेलो काशी आसा, तशेंच आमचो आनी एकलो फामाद कार्यनिर्वाहक प्रीतम हांगासर आसा. आनी फ्लॉयड आनी प्रीतम ह्या टीव्ही स्क्रिनाचेर ह्या टीव्ही विंडोचेर येवन बसतानाचो तुमकां गजाल कितें म्हणून कळीत जाल्या आसतली. वय मोगाशानो, ह्याच म्हयन्याच्या 15 तारखेर परवा स्वतंत्राचो दीस आनी त्या दीस फ्लॉयडान येदोलूच सगळ्यान प्रकट केल्ल्या भाशेन सगळ्यान जाहीर केल्ल्या भाशेन उमाळे संगीत काळजाव माळे संगीताचे काळजाव माळे. सो हे कार्यक्रम कोडयलांत बेंदुरांत सलचार आसा. काळजाव उमाळे 2.0 म्हणल्या म्हणून ह्या ताणे कार्याक नांव दिल्लें आसा. आज ह्या कार्या विशीं हे दोगी जण मानेस्त आमकां ताची सविस्तार माहिती हांगासर दितले. फ्लॉयड, प्रीतम, तुमकां दोगांयकी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. येस, तुमकांय स्वागत, नमस्कार. पळय, आतां फ्लॉयड सडवत आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येता आसता आनी प्रीतम हांगासर आसता आनी जायत्या सामाजीक गजाली विशयांत तो हांगासर चर्चा चलयता आसता. आज ताचीच एक गजल आनी ते समाजाच्या लोकां खातीर ताणें ती मांडून हाडिल्ली, ताणें आयोजन केल्ली. काळजाव माळे पयलें सिजन म्हळ्यार पयलो भाग, पयलें चॅप्टर तें एक यशस्वी कार्यक्रम जाल्लें. थोड्या वर्सां पयलें ताणें कोडयलांत केल्लें. आतां काळजाव माळे 2.0 म्हणलें एक कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडटा आसतना आमकां सर्वांक एक क्युरियोसिटी आसूंक पुरो. 1 आसा पळय ते चॅप्टर, फर्स्ट चॅप्टर, थंय तावून काळजाव माळे 2.0 हांगासर एक मोठो गॅप आसलो. सडवत नाट्य म्हणटा फटाफट करचें आसता म्हळ्यार एक वर्सा, पूण एक गॅप आसलो. थंय तावून हांगा येजे तर फ्लॉयड हाच्या फाटल्यान कितें एक विशेष प्रेरण आसा की ह्या काळजाव माळे पयलो चॅप्टर, पयलो अध्याय संपतच त्या दिसाच तुवें चिंतिल्लें की हाची आनी एक आवृत्ती, नवी आवृत्ती हांव बेगीन सादर करच्यार आसलो म्हणून. हाच्या फाटलो गूट कितें म्हणून आमच्या वीक्षकांक सांगताय की वय निजाय की काळजाव माळे फर्स्ट कितें आसा चॅप्टर तें सादर जाल्लें 2022 इस्वेंत 2022 नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर. त्या दीस म्हाका एक चिंताप आसलें, काळजाव माळे कार्य करी जे म्हणून सांगून आमचें काजार जावन 1 वर्स जाल्लें आनी त्या खातीर हांवें थंयसर एक टॅगलायन दिल्लें, मोग 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 हो म्हूण सांगून. ताचे उपरांत नेक्स्ट काळजाव माळे 2 करचें प्लॅनिंग एक्चुअली निजायक जावन नासलें. पूण 2-2.5 वर्सां उपरांत जाल्यार थोड्यांनी विचारलें, तुजें पयलें कार्य बारी यशस्वी जालें, लोकां मोगाळ जालें, कांय नेक्स्ट कांय प्लॅनिंग आसा गी, परतून कांय करचें प्लॅनिंग आसा गी, येवजण आसा गी म्हूण सांगून. हांवें हर एक फावटी तेंकां सांगचें ना, प्लॅनिंग ना, सद्याक कांय प्लॅन ना म्हूण सांगून. तशें जाता जाताना आमचो आविल आसा, आविल डिक्रूस, ताणें एक फावटी विचारलें आसा, तुजें लास्ट टायम कार्य बारी बरें जालें, कशें कितल्या बजेटीर तुवें केल्लें प्रोग्राम आनी प्रमोशन, ताका प्रमाणे एक्सप्लेन केलें. तशें त्या वेळार म्हाका मायकल सर, आमचो मायकल डिसोजा दुबय, तांणी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा, एक आमकां सांगात दिल्लो आसा फर्स्ट हांवें कार्य करता आसतना. पूण हर एक फावटी मायकल सर आमकां मेळटा, आमी खंयचेंय कार्य करतना जावं दी वा खंयसर आमी एका प्रोग्रामाक वता आसतना मायकल सर मेळटा. आनी मायकल सर कसो म्हळ्यार दुसऱ्यांक उत्तेजन दिता, प्रेरण दिता, तुमी करा हांव आसा म्हूण सांगून, तुमी करा हांव आसा म्हूण. तशें एक दीस अशें जालें की जानेवारी म्हयन्यांत एका कार्यांत म्हाका ते भेटले म्हाका आनी त्या वेळार तांणी विचारलें, फ्लॉयड तुजें कांय प्रोग्राम आसा गी मुखार, कांय प्लॅनिंग कांय आसा गी म्हूण सांगून. कांय ना म्हूण अशें सांगलें. कांय आसल्यार सांग, आमचें आग्नेस ऑडिटोरियम आसा, तशें तुका हांव आसा सपोर्ट म्हूण सांगून. तशें हांव चिंतून बसतना मागीर हांवें चिंतलें, कित्याक सपोर्ट करचें मनीस आसतना आमी कित्याक पाटी सराचें म्हूण सांगून. तशें हांवें एक देरकान गेलें, देरकान घेवन परतून हांवें मायकल सराक हांवें एप्रोच केलें. हांवें हांव प्लॅन करता, हांवें फर्स्ट सिजन हांवें केल्लें काळजाव माळ्याचें, सो हांव सेकेंड डे करचें प्लॅन आसा म्हूण सांगून. तितल्यार तांची पॉजिटीव रिप्लाय येयली. तशें पॉजिटीव रिप्लाय येयली म्हणटना म्हाका मागीर धैर आयलें, करया म्हूण सांगून, जाल्लें जाता पळया कशें म्हूण सांगून. आनी आमकां एक मायकल सर आसतना आनी एक कुशीन दायजीवर्ल्ड आसा, आनी दायजीवर्ल्ड आसतना आमी बीएजे म्हणना, तुमी आसात, वॉल्टर सर आसा, तुमी आसतना आमकां बीएजे म्हणना. तशें हे 2 बलिश्ट पिल्लर्स म्हूण सांगयेत, तशें म्हणना देरान मुखार गेलो, जाल्लें जाता म्हूण सांगून. तशें काळजाव माळे चॅप्टर 1 तावून अध्याय 1 तावून आतां काळजाव माळे
2.0 हांगासर येवन पावल्या. तर आतां ह्या 2.1 काल जो म्हळ्यार 2.1 कितें सर आतां आमकां जायते हांगासर उलोवंक आसा, जायत्यो गजाली आमी लोकांक कळोवंक आसात, ताची माहिती तांकां दिवंक आसा. ताच्या पयलें ह्या कार्याची गवपीण आसात ती आमच्या लोकांक आमच्या विक्षकांक आपयत आसात. तो एक प्रोमो आमी पळोवन येवया. जाताना स्पर्श संगीत स्वरांचो उगम जाता मधुर गानांचो, एकवट जाताना दोन काळजांचो वाळटा वाळो काळजा उमाळ्यांचो. सांगता येतात मधुर संगीत ताळे मनशा मोना दादोशी करूंक शकतात काळजा उमाळे. याच ऑगस्ट 15 तारखेर सांजेच्या जुस्त 5 वरां सेंट ॲग्नेस कॉलेजीच्या सेंटिनरी ऑडिटोरियमात कोंकणीतली मेगा संगीत कार्य काळजा उमाळे 2.0 स्पर्श संगीत स्वरांचो. प्रवेश धर्मात. तुम्ही येया तुमच्या मोगाच्यांकी आपोवन हाडा. होय हो प्रोमो पळयत आसतनाच आमच्या विक्षकांक एक मोठी झळक मेळ्ळी आसतली म्हणून चिंता हांव. सिंगर्स कोण आसात आनी खंयसर हें कार्य चलता आनी हातूंत कितें आटपता म्हणून. आतां आमच्या सांगात ह्या कार्याचो संयोजक हांगासर येवन बसला, कोऑर्डिनेटर येवन आसा प्रितम. सो प्रितम आनी फ्लॉयड जायत्या वर्सां म्हणून तुमी सांगत आसात आनी सडवत फ्लॉयडाच्या कार्यांनी तुजो एक मोठो आदार आसता, एक मोठो सहकार आसता. आतां काळजा उमाळे 2.0 ह्या कार्यांत संयोजक जावन तुजो पात्र कसलो? खंडेसन भोव वापरपाचें एक कार्य फ्लॉयडान हांगासर उबें केलां आनी फ्लॉयड खंयचें एक कार्य उबें करता आसतना म्हाका पयलीं तो संपर्क करता. एक तुमचें सांगता एक आर्टिस्टा सांगता एक मिटींग जाता आसतना संपर्क अशें म्हजें एक योजन आसा करया हांगे म्हणटना म्हाका एक रितीन परतो संतोश भोगता आनी कदाळे हांवें ताका सपोर्ट करचें आसा आनी म्हजे थोडे आयडिया आसता जे शेअर केल्ल्या वेळार कितें पॉजिटीव नेगेटिव्ह आसल्यार आमी ते एकामेका व्हरोन पळोवन आमी फुडें सरता. आनी ह्या फावटी तशेंच आमी करन ह्या फावटी एक प्रिमियम कार्य म्हणयत. आदल्या फावटचें कार्य आमी डॉन बॉस्को सालान केल्लें आसा आनी ह्या फावटचें कार्य आमी सेंट ॲग्नेस सेंटिनरी ऑडिटोरियमांत करते आसा आनी ह्या सभा सालांत लगभग 1,500 सीट्स आसात आनी एक उसलें कार्य आमी दिता आसतना लोकांतून आमकां एक बरो पाठिंबो मेळटे आसा. देश विदेशांतून आमकां बदळूच मस्त मेसेजीस कॉल्स आयिल्ले आसात आनी जावंक पुरो आमच्या दक्षिण कन्नडांतून कासरगोडतून उडपीतूनय साबार जाणांनी प्रेक्षक जावन येवन आमकां सपोर्ट करता म्हण तिळचिलां आनी हो आमकां खंडीत संतोश भोगता. आनी फ्लॉयड सांगता वावर करूंक आमी एक ल्हानशें एक टीम म्हणलें एक फॉर्म केल्लें आसा. लिनेट कॅशलिनो आसा, लिनेट कॅशलिनो नित्यदर्ची, ती आमकां सर रितीन सहकार दिता. सांगतास ग्लॅनी बजाल, जेरी बोंदेल आसा, जेरी बोंदेल टायटल सॉंग ताणें लिखलेलें आसा आनी ताजो सहकार आमकां व्हरतो आसा. रविराज आमच्या पंगडांत आसा आनी ह्या सर जाणां सांगता एक मुख्य मानेस्तीन आसा म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार बिहायंड द सक्सेस ऑफ एवरी मॅन देर इज वुमन म्हणटात. हर एका दादल्या फाटल्यान एक स्त्री असो कुमक्यो हात आसा म्हणटात आनी फ्लॉयडाच्या सर जैता फाटल्यान फ्लॉयडाची मिसेस आसा डेलिया आनी तिणें संपूर्ण सहकार फ्लॉयडा दिला आनी आमच्या पंगडा दिला. अशें एक अपुरबायचें कार्य आमी सदर करच्याक फुडें सरते आसा. भोव बरें. म्हळ्यार ह्या सगळ्या पंगडाक संयोजीत रितीन मुखार व्हरचें कामांत फ्लॉयडाक तूं सांगात दिता आसा एज ए संयोजक जावन. सडवत आमची कार्यक्रमां जाता आसतना ताका एक बॅनर म्हूण आसता, ताका एकच ताच्या फाटल्यान एक संघटन आसता, एक संस्था आसता, नातर फिरगज आसता, अशें वेगवेगळे रितीचें एक मुखेलपण आसता. पूण फ्लॉयडाचें काळजा उमाळे आवृत्ती पयली आवृत्ती चॅप्टर 1 जाताना फ्लॉयड एकलो आसलो. आतां 2.0 जाताना फ्लॉयड एकलो आसा. म्हळ्यार तो खुद्द एकल्याच्या नांवार खुद्द सगळें वजें आपल्या माथ्यार काण घेवन हें कार्य तो चलयत आसा. आतां म्हाका क्युरियोसिटी आमकां सडवत संघटनांनी करतना आमकां आर्थीक मोग हाडूंक कश्ट जाता. म्हळ्यार कार्य म्हणटा आसतना आदल्या फावटी ताणें डॉन बॉस्को हॉलांत केल्लें, ॲग्नेस म्हणटा आसतना ताचो खर्च 3 वांट्यांनी चडटा. अशें म्हणटा आसतना फ्लॉयड तूं आतां येदो थोड्या जाणांची नांवां उल्लेख केली हांगासर. आर्थीक मजत तुका हे कशें त्रास म्हूण भोगले गी तुका? वय आतां काळजा उमाळे 1 करतना त्या वेळार चॅलेंजीस आहले, स्पेशली पयसो ओट्ट करूंक वा खर्च आसता आनी सेम चॅलेंजीस ह्या फावटी जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार तुवें सांगल्या प्रमाणे 3 वांट्यांनी चड खर्च. आतां डॉन बॉस्को हॉल एक
पयलींच्या काळार ती व्हडली वेदी आतां आमी भुरग्यापणान आमी त्या वेदीर सट्ट आसतना कळ्ळें की व्हडली वेदी इतली व्हडली वेदी आमी पळोवंकूच नाच्या पयलें पूण तीस ॲग्नीस ऑडिटोरियम ताच्या की 3 डबल वांट्यांनी व्हडली वेदी अरावंड 60 फीट रुंद आसा वेदी आनी कर्स तशें चड जाता आतां सावंड जावन दी तुका डॉन बॉस्कोन तूं घालचो सावंड हांगासर आमी 3 वांट्यांनी आमी चड सावंड घालचें पडटा लायटींग जावन दी SFX जावन दी LED जावन दी ते मात्र न्ही हाच्या पयलें त्या हॉलांत जाल्ली उरलीं कार्यां आसात आतां विल्फी नायट जाल्ली देवादीन क्लॉड डिसोजा देवादीन जाल्या उपरांत तांची एक नायट जाल्ली दायजीची प्रोग्रामां जाल्यात आनी ते एक स्टँडर्ड प्रोग्राम जाल्या म्हणटना लोक कांय करता ते एक स्टँडर्ड प्रोग्राम एक्सपेक्ट करता आनी तशें म्हणटा आमी पयशांत आमी कॉम्प्रोमायज करूंक जायना सो इल्ले कश्ट जाल्यात पूण आमचे उदारपणाचे दानी आसात आनी कोंकणी भाशेकत म्हणून दान करचे थोडे व्यक्ती आसात आनी पोर अशें जाता आसतना आमी आतां प्रोमो आमी रिलीज करतना आमी एक तांकां आमी धेर दिल्यार आमी एक स्टँडर्ड प्रोग्राम दिता म्हणून सांगल्यार खंडीत जावन आमचो कोंकणी लोक आमकां सोडून घालना आनी आमकां कोंकणीच्या भाशे खातीरच कोंकणी कले खातीरच वा कोंकणी साहित्या खातीरच म्हणून सांगात तुमचे मस्तू जन दानी आमचे आसात आनी स्पेशली परगांवाची दानी आमकां सदावत आयल्या वार अशें जालें की एका व्यक्तीन म्हाका विचारलें तुमच्यांत कोण पुरो आसा सिंगर्स म्हूण सांगून हांवें तांकां सांगलें अशें सिंगर आसा तर असली सिंगर्स आसा तर जाल्यार तुमचे प्रोग्राम न्ही जायक एक स्टँडर्ड प्रोग्राम जाता आनी कंटिन्यू जावन तुमचे प्रोग्राम यशस्वी जाता सो म्हजे लेकार इतलो आई वजावन बसयता म्हूण सांगून तशें आनी म्हजो उद्देश कितें म्हळ्यार जे कितें कार्यक्रमाक खर्च जाता तो आई वज हांवें जमो करचो वट्ट करचो जर तर पक्का कांय उरला पूण हे फावटी उरचो डावट म्हाका कित्याक म्हळ्यार लास्ट टायम खर्च चडला वय लास्ट टायम जे कितें इल्लो आई वज उरलो आमी ती चॅरिटी केल्ली आसा लास्ट टायम पूण हे फावटी तशें कांय जाल्यार खंडीत जावन आमी तो आई वज आमी ल्हानशे मटार आमी चॅरिटी करता पूण म्हजे लेकार आतांच्या परिस्थितीर पयसो उरचो डावट म्हजे लेकार म्हळ्यार त्या खर्चा बाबतीन आमकां कळीत आसा आमी त्या हॉलांत कार्यक्रम केल्ले आसा आनी ते कंपेर करता आसतना 3 वंटा तर 4 वंटा सट्टेक वेता पूण एक गजाल कितें म्हळ्यार ती एक स्टँडर्ड सट जाता आतां प्रितम खंडीत आनी एक तांतू म्हाका आनीक सांगूंक जाय आतां एक संघटन एकल्या दानी कडेन एप्रोच करता म्हणटा आसतना एका संघटनाक तोच दानी इल्लो चड आयवज दिता पूण एकलो इंडिविज्युअल त्याच दानी कडेन वता आसतना तो आयवज आमकां मेळना आमकां मेळटा ताचो एक मे बी एक 50% वा 25% मात्र तशें पूण चड जाणांक चड दानीक एप्रोच जायचे पडटा वय खंडीत प्रितम तुजे लागीं विचारचें जाल्यार तुवें एज अ संयोजक जावन आनी काल जावं म्हळ्यार कार्यक्रमूच ते पयले फावटी सेंट ॲग्नेसान जाता पूण सेंट ॲग्नेसांत हाच्या पयले जायते कार्यक्रमां जाल्यात आनी व्हडली कार्यक्रम जाता आनी तूं त्या कार्यक्रमाक एटेंड जालाय सेंट ॲग्नेस त्या हॉलाची एक एक्सपिरियन्स तुजे एक्सपिरियन्स कितें सांगताय खंडीत जावन साबार लोकांनी त्या हॉलांत जाताना कार्य जाता आसतना भेट दिल्ली आसा भागीदार जाल्ले आसात पूण थोड्या लोकांनी आज मुशेर त्या हॉलांत भेट दिनातली आसा कित्याक म्हळ्यार डॉन बॉस्को हॉल साबार वर्सांतल्यान आसा आनी थंयसर साबार कलाकारांनी कार्य दिता आसतना आमच्या लोकांनी वचून पळयल्लें आसा पूण सेंट ॲग्नेस हॉलाक साबार जाण आयल्यात पूण पयल्या फावटी त्या हॉलाक वता आसतना एक बरो अनुभव जाता कित्याक म्हळ्यार ते AC हॉल आनी थंयचें एटमॉस्फियर वातावरण आनी पुरो पळयता आसतना खंडीत जावन उपरांत उरल्या हॉलाक वता आसतना ह्या हॉलान कितें एक नवें सॉंग बगल्या बरी भोगता लोकांक आनी ह्या फावटी खंडीत जावन फ्लॉयडाचे शो जाता आनी ताच्या पयलें दायजीचे शो आमी पळयल्यात सांगता दुसरे शोज थंयसर जाल्ले पळयल्यात आनी तांणी एक लेवल आतां तसो फ्लॉयडान सांगल्या बरें तांणी एक मट्ट सांबाळ्ळें आसा आनी आमी तें सांबाळूंक आसा आनी कितें तरी ताच्यान केल्लेशें बरें जावंक आमी ट्राय करते आसा आतां लोक म्हळ्यार वीक्षक आमचो सडावत जायतीं प्रोग्रामाक एटेंड जाता आनी आतां आज काल एक कंपॅरिजन स्टार्ट जालां स्टँडर्ड सट्स आमचे आनी थोडे कडेन सांगूंक बेजार बघता थोडी म्हळ्यार थोडी बी ग्रेड म्हणजे कार्यक्रम जाते आसात तसले कार्यक्रम जाल्ल्या वरवीं लोक दुसऱ्या कार्यक्रमाक येना म्हणजे सगळे कार्यक्रम अशिंत म्हूण चिंता पूण सेंट ॲग्नेसान जावचे कार्यक्रम आसात पळय ते आतां फ्लॉयडान एक बरें एक मॅट काडला आनी ते एक एम्बियन्स थंय क्रिएट जाता आनी सगळें ते थिएटराचें एक एम्बियन्स आसा आनी परफेक्ट सावंड थंय खंयचोय आमी सावंड थंय गेल्यार वचून तो सावंड तितलो क्रिस्टल काय म्हणटा क्लियर जावन एकॉस्टिक्स मस्त बरें आसा आनी लायटींग एफेक्ट्साक म्हळ्यार लायटिंगाक विशेष एक स्कोप त्या वेदीचेर आसा आनी काल जावं म्हळ्यार डॉन बॉस्को हॉलांत करतना ते इतल्या वेवस्थीत रितीन इतल्या सोबीत रितीन फ्लॉयडान कंडक्ट केल्लें आसा आनी ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी जायत्या लोकांनी आमी खुद्द हजर आसले हांव आनी आमकां तें विशेश आवडलें आसा आतां
त्यांचं प्रोग्राम ताचे अपग्रेड वर्शन आता अपग्रेड वर्शन म्हणटा हांव अपग्रेड वर्शन सेंट ॲग्नस जाता म्हणटा आसतना खंडी जावन मिस करूंक नजो आता मिस करूंक म्हणटा आसतना एक म्हाका आमी ते सडावता ते सवाल 11 दवरचे मिस करूंक नजो म्हणटा आसतना लोकांनी कशें येत हें फुंक्याक गी आनी हाका कांय चार्जीस दिवंक आसात की ते पयलेच आमी क्लियर करया. वय आमी येदोलच आमी सांगिल्लें आसा आनी थंयसर आमी लिखिल्लें आसा फ्री एंट्री म्हूण सांगून प्रवेश धर्मार्थ. हांवें बसयलें सुरूत आमी खंयचेय कोंकणी कार्यक्रम हांव आयोजन करता जाल्यार ताका प्रवेश शुल्क आसचें ना. सबरें विचारलें इतलो खर्च आसा तुका स्पॉन्सर कलेक्ट मात करता गी वा टिकेट तुका करीताले न्ही वा लकी कुपन्स तुका करीताले म्हणून पूण म्हजो उद्देश काल हांवें एक फावटी हांवें एनावन्स करून जाला फ्री एंट्री म्हूण सांगून तशें आमचें कार्य फ्री एंट्री इवन बॉक्स कलेक्शन ना. सो आमी कितें प्रॉमीस केलां तें आमी लोकांक दिता आनी त्या दीस तुमी सावंडा भशेन हांवें तुमी सांगिल्लें आनी थंयसर जो कोण मुखल्या सिटीर बसता वा मोदें बसता वा फाटल्यान बसता तें फील कितें आसा जें कितें फील मुखल्याक मेळटा की सेम फील तुका फाटल्यान बसल्याक मेळटा. तें व्यू जावं दी तें मुखार बसल्याक कशें व्यू मेळटा की स्टेजीचेर इवन एक नाचपी जावं दी एक गावपी तें वेद गायता आसतना ताचें आमचें टो फिंगर म्हणटा आमी वय तें बोट समेत तुका दिसता पांयाचें तितलें एक करेक्ट व्यू आसा त्या ऑडिटोरियमाक. म्हाका वैयक्तीक रितीन म्हाका सिंगरांनी जावन दी म्युजिशियन जावन सांगिल्लें आसा आमी संगीत कार्यक्रमा विशीं उलयता आसतना सेंट ॲग्नसचे हॉल जाल्यार ते तांकां एक स्टेजीर थंय परफॉर्मन्स करूंक आसा म्हळ्यार ती कनेक्टिविटी बिल्ड जाता लोकां मदें आनी त्या खातीर तेंची कार्यक्रमां चड यशस्वी जाल्यात आनी लोकांक चड आवडल्यात. मदें तुमकां कितें सांगूंक आशिल्लो कितें वय तें मात आतां हॉला विशीं आमी सांगलें पूण थंयसर पार्किंगाची वेवस्था बरी आसा. आतां फाटल्यान ग्रावंड आसा थंय जाय तितलें पार्किंग आसा. आतां आजकाल लोक चिंता कालें वेता आसतना आमकां तें पार्किंग मेळटा गी आतां कुटुंबां समेत येता आसतना कारार येतात टू व्हिलर बारी येवचे बारी उणें तशें पार्किंगाची वेवस्था आसा. मागीर आमचें तें एम्बियन्स तुमी सांगलें तें एम्बियन्स बरें आसा आनी AC हॉल आरामसे बसून कार्य एन्जॉय करयत आमचे अडेज जावं 3 घंट्याचें कार्य मॅक्झिमम. सो सगळे फेसिलिटीज थंयसर आसा आनी 3 घंट्याचें कार्य म्हळें आनी तो केवळ संगीत मात्र आसा की सभा कार्यक्रम तशें कांय आसून ते इन्क्लूड जावन 3 वरांचे कार्यक्रम गी. ओके सभा कार्यक्रम आसा येतात आमी एक कोणाक आमी एप्रोच दानांक वा दानी आमकां कांय दिता आसतना आमी सभा कार्यक्रम करीचेच पडटा पूण सभा कार्यक्रम भोव मोठवें फकत 20 मिनटाचें. आमी लास्ट टायम आमी करता आसतना आमी सकट गेस्टांक आमी उलोवंक दिवनातले एकलो तूं उलोवंक आनी हे पटी तो चवलेता आमचो दायजी वर्ल्ड असो म्हजो आमचो आप्त मनेस्त वॉल्टर नंदलिके ताचे एक ल्हानशें एक बरें म्हाका उतरां आसात वय तांचे सड्ड म्हळ्यार एक 2 वा 3 मिनटांनी तो सोंपयता. ताचे उपरांत आमच्या आर्टिस्टांक वा कलाकारांक मेमेटोज दिवचे आसतले मागीर एक वेलकम वोट ऑफ थँक्स इतलेंच. तें सोडल्यार वैदिक कार्यान दुसरें कांय येना आनी कोणाची भाशणां नात कांय येना कित्याक लोकांनी येवचें संगीताची रूच साकोंक कार्याची रूच साकोंक. आतां थोडी चिंतूंक पुरो जे आमकां वेदिक कार्य नाका म्हूण सांगून पूण जर तर तो व्यक्ती सुरूत येता कार्याक ताका मुखली बसका मेळटा. सो आमी काल आमी कशें प्लॅन केलां म्हळ्यार सुरू आयल्या मुखली बसका सो देखून देकर पयलें आयलें फस्ट कम फस्ट सर्व म्हणटा न्ही तशें. सो त्या प्लॅनार आमी आयोजन केलां हे पटी कार्य. ट्राफिकाची गजाल म्हणटा आसतना म्हाका आनी एक विशय मेन्शन करीचे हांगा आनी त्या दीस आमच्या भारताचो स्वतंत्र दीस सडावो तो सिटी सगळें राज्य आसता सिटीर ऑफिसांनी ओपन जायनात इस्कॉलां नात आनी कितेंच ना आनी खंयसरी ट्राफीक आसा सिटीक येवच्या तशें कांय चिंतचें नाका. अशें राज्य दीस येता आसतना सिटीक येता आसतना ट्राफीक आसता आनी आयतारा आनी गव्हर्मेंट हॉलिडेजांनी कोडयाल एकदम फ्री आसता. सो वेहिकल आमकां हाडी येत थंयसर पार्किंग जाय तितलो जागो आसा जागो हॉलाच्या सकयल आसा आनी थंय पावना जाल्यार थंयसर मुखार PUC कॉलेज आसा आनी ताचें ग्रावंड आसा विशाल ग्रावंड आसा आनी कितें जाय तर थंयसर पार्किंग करीत ते अवकाश ते सेंट ॲग्नस हॉलाची वेवस्थापक आमकां करून दितात. मात्र न्ही ट्राफीक ना म्हूण सांगलें तुमी त्या दीस फंक्शनाय ना दुसरी मँगलोरांत. आतां थोड्यांचे हांवें कालें केलें हांवें ही डेट हांवें पयलींच हांवें अनावन्स केली फेब्रुवारींतच. तशें थोड्यांचे मुसरान चिंता पडले त्या दीस एक प्रोग्राम करीचे आयोजन करीचें म्हूण सांगून थोड्यांनी म्हाका संपर्क केला तुजे प्रोग्राम आसा न्ही ना तर आमी प्रोग्राम करता म्हूण सांगून त्या दीस. तशें त्या दीस मंगळूरांत म्हाका गुत्ताल्या प्रमाणे खंयचीय कार्य नात हें कार्य सोडल्यार इवन फंक्शन्साय चड नात
पूण दनपारांची कार्य आसात आतां सकाळीं इगर्जेन जावन दी उरले कडेन तरी सभा कार्यक्रम आसात पूण सांजेर 4 वरां उपरांत मंगळुरांत म्हज्या चिंतपा प्रकार प्रितमाचे चिंतपा प्रकार खंयचीय दुसरी कार्य नात देखून आमचो उद्देश इतल्यान की लोकांनी येजे आमचे कार्य विक्षण करीचे रिलॅक्स जायचे तर जाल्यार तुमी थंयसर कार्य विक्षण करीचे त्या दिसाक भारत असो सुटके दिवस सांगत आस मोरयमायेची स्वर्गारोहणाची परब फेस्त सो एक सांजेच्या वेळार दनपारां कुटुंबा सांगात फेस्त घरा आचरण करून कुटुंबा समेत सांजेर एक भायर येवन ही एक म्युजिकल नायट पळोवन लोकांनी संतोष पावचे म्हणून आमची एक आशा. बरें कितें म्हळ्यार आतां पावशिल्ले दीस पावस आखेर जाता आयलो तरी आतां एक व्हडल्या कार्यक्रमाक ब्रेक मेळ्ळो न्हू सुमार एक 2-3 म्हयने जाले व्हडली कार्यक्रमां जायनात मदें एक दायजीचे प्रोग्राम सोडल्या ताच्या भायर विशेष कार्यक्रम जावना तशें लोकांक एक बरो अवकाश हांगा तावन स्टार्ट जाता फ्रायडेचे कार्यक्रम केन्ना स्टार्ट जाता काल जावं मला 2.0 ताचे उपरांत निरंतर कार्यक्रम आसा देखून एक बरी एक सुरवात आनी बरी सुरवात मनोरंजनाची सुरवात ती काळ जावं मला 2.0 हे कार्यक्रम वीक्षण करची बरी म्हणून म्हजी एक अभिप्राय. कार्याच्या पयल्या हंतार आमी काळ जावं मला हाचे थोडे काळ म्हणटा थाय रे ह्या विशयांत उलयल्ले आसा आनी थोड्यो तांत्रीक गजाली ह्या विशयांत आमी उलयल्ले आसा पूण हाच्या मोदेगात आमकां एक विशेष एक माहिती आमकां दिवंक आसली त्या वेळार आमी त्या अर्द्यार रावयल्लें आसा म्हळ्यार तुवें मोग 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 हो म्हणून पयल्या तुज्या काळ जावं म्हळ्यार पयल्या आवृत्तेंत ताका तें सबटायटल दिल्लें आसा ताचे उपरांत आतां तुवें सबटायटल चेंज केलां उरलें पुरो आसा काळ जावं म्हळ्यार नांव सगळें आसा तुमचो ऑर्गनायझर मेन ऑर्गनायझर तशें पूण आतां तुवें स्पर्श संगीत स्वरांचो दिल्लें आसा ही बदलावण कितें आसली. वय फस्ट आमी काळ जावं म्हळ्यार करता आसतना आमी थोड्यांक विचारलें आमी काल सबटायटल दिवचें म्हणून सांगून थोड्याच दिसांनी आमची काजराची एनिवर्सरी आसली तशें थंयसर आमचे जेरी सरान एक पद घडिल्लें थंयसर ताका मोग 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 हो म्हूण एक नांव दिल्लें आसा आमी. ताचे उपरांत आतां 2.5 वर्सां उपरांत हांव एक फावटी चिंतून बसलो काल हें नांव दिया म्हूण सांगून तशें हांव डॉन बॉस्को हॉलाचें आमचें ऑफीस आसा थंयसर बसून आसतना म्हाका एक कानींग एक स्पर्श म्हूण एक म्हज्या मतीक एक तो शब्द आयलो स्पर्श म्हूण सांगून मागीर स्पर्श म्हणिल्लें थंय बसलो चिंतलें संगीत स्वरांचो स्पर्श म्हणून हांवें नांव तें फायनल केलें एक सुमार एक 10 मिनटां चिंतून संगीत स्वरांचो स्पर्श तेंत मागीर नांव हांवें आमच्या जेरी बोंदेलार हांवें डिस्कस केलें सर हांवें अशें नांव दिलां संगीत स्वरांचो स्पर्श म्हूण सांगून म्हजे देगेन आमचो मॅनेजर आलो जेरी कोन्सेसो डॉन बॉस्कोचो ताचे लागीं सांगलें दोगांयचें फीडबॅक आयिल्लें नांव बरें आसा पूण तें पाटी मुखार करीचें म्हूण सांगून संगीत स्वरांचो स्पर्श तें ऑड दिसता देखून स्पर्श संगीत स्वरांचो केल्यार तें करेक्ट जाता दोगांयचे अभिप्राय सेम तितल्यार जालें हांवें जेरी सराक सांगलें ओके स्पर्श संगीत स्वरांचो फायनल करया सो तुमी एक पद हाका गड्या जें म्हूण सांगून टायटल सॉंग तशें हांवें तांकां 2 लायन्स हांवें सांगलें अशें जाताना स्पर्श संगीत स्वरांचो कालींग एक सांगून काळ जावं म्हळ्यार एक हांवें तांकां एक आयडिया दिली हांवें तितल्यार एक सुमार एक 2 घंटे उपरांत परतून कॉल आयलें फ्लॉयड तुजें सॉंग सदां रेडी जावन आसा म्हाका एक 2 दीस म्हाका टायम दी तुजें सगळें सॉंग रेडी जावन विथ द ट्यून घालून तुका हांव पावीत करता म्हूण सांगून म्हळ्यार आयडिया आमी इल्ली दिल्ली तांकां ती आयडिया तांकां बरी लागली तें आयडिया उब जाली ताचे उपरांत विदीन 2 घंट्यांनी तांणी तें पद लिखून बरोवन काडलें रफली बरोवन काडलें मागीर ताचें पॉलिश्ड वर्जन कितें आसा एक 2 दिसां उपरांत मागीर हें करून उपरांत टायटल सॉंग रेडी जालें ट्यून रेडी जालो आनी उपरांत आमी टायटल सॉंग तें घालचें म्हणून जालें फायनल. आनी तेंच आतां थोड्यांनी विचारलें आसा म्हाका तें प्रोमोन तें स्टार्टींग सिंग करता न्ही शाल्ला ला ला तें कालें म्हणून सांगून तें आमच्या टायटल सॉंगाचें आलाप तें तो स्टार्टींग तशें येता उपरांत आमी तें सॉंग आमी सिंग करता त्या दीस आनी तें सॉंग त्या दीस 2 जाणां सिंग करता डुएट सॉंग तें कोण 2 जाणां तें तुमी त्या दीस पळयचे येवन. फ्रायडान संगीत कार्य सादर करता आसतना प्रितम एक नवें पद आयिल्लें बरें जालें आनी पयल्या आवृत्तीत एक नवें पद आशिल्लें एक टायटल सॉंग म्हणून आशिल्लें आनी जेरी बोंदेल तुका ह्या रितीन विशेष तुका एक मजत करचो मनीस आनी तुज्या पंगडा सांगाता तो निरंतरी आसता आनी असल्या संगीत कार्यक्रमाक जेरी बोंदेल मुळान एक संगीतकार बरो एक बरोवपी तो लिरिसिस्ट ताणें सांगता आसचें तुजें तसल्याक चड धैर्य मेळटा म्हणून संगीत प्रितम आतां फ्रायडान सांगिल्लें आसा ताचें संगीत
स्वरांचो स्पर्श कळ्ळें तिसरी पाटी स्पर्श संगीत स्वरांचो तुका तुजी चिंता कशें ह्या आतां ह्या सबटायटला वयर पळय सबटायटला विशयान आमी चर्चा करनंत आसले मागीर थोडे संगीताचे विशय येत आसतना हांवें सडावत फ्लॉयडाक सांगचें आसा जेरी सराडे गिसार म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताका ट्यून उतरां त्या विशयान तितले चड माहीत आसा संगीताच्या विशयान आतां फ्लॉयड कार्यनिर्वाहक हांव कार्यनिर्वाहक उरल्या उतरां विशयांत या डायलॉगा विशयांत या कार्यक्रमा विशयांत आमकां चड माहीत आसा पण बेजिकली ते श्रुती ताळा लया पुरा म्हणटात पळय त्या विशयांत आमी माहीत काणयत आसतना संगीतकाराची काणी हेजे पडटा तशें हांवें सांगलें जेरी सराडे इसार म्हणून ताणें जेरी सराडे इसारलें आनी जेराल्ड कॉन्सेस सोडे हे दोगां व्यक्ती कडेन इसारलें आनी अशें हय आनी ते आयले ते फीडबॅक आयले स्पर्श संगीत स्वरांचो म्हणून आमी लॉक करून सोडलें ते म्हणटात त्या मिटराचेर ते बसता स्पर्श संगीत स्वरांचो म्हणून आतां आमी आनी एका प्रमुख वाट्याक या आमी आमचें उलोवप आनी एका प्रमुख वाट्याक ह्या संगीत संजेंत काळ जावं उमाळे 2.0 हातूंत आजच्या गवपिण्या विशीं आनी संगीतकारां विशीं लोकांनी आतां चिंतचें आसा संगीतकारां जायतीं जातात पूण तुवें सांगलें बरें कशें स्पॉन्सर्स चिंतात कोण पदां गायतात या कोण टीम कोण आसा खंयचे संगीतकार हातूंत आसात त्या प्रमाणे आतां आज स्पॉन्सर करचें एक शायली स्टार्ट जाला आनी लोकांनी तशेंच वेचें लोकांनी कार्यक्रमाक वेचें तांकां तांचेच म्हणलें थोडी तांकां मोगाची आर्टिस्ट आसतात अभिमानी आसतात आनी ते आसता आनी थोडी तांकां असलें सिंग केल्यार म्हाका तें खुशी जाता म्हूण आसता तसलीं तोंडां आसल्यार तसलीं मुखामोळां आसल्यार तांणी ते पावचें आसता आनी लोक आमचे विक्षक ह्या संगीत संजेंत कितलीं कलाकार आसात आनी खंयची कलाकार आसात म्हणून तुमचें तावणूच आयकूंक कशें येता ओके ह्या सगळ्या संगीत कार्यांत लगभग 40 तावन 50 असतात कलाकारां जावं पुरो गावपिन्यो नाचपिन्यो संगीतगार आनी उरले संगती आतां पयल्यान पयलें रॉबिन सिक्वेर आसा रॉबिनाची वळख सगळ्यांक आसा आमचो ट्रेंडींग गावपी तो आनी रॉबिन आसल्यार त्या कार्याक एक बर्म वय क्रावड पुल्लर वय तितले मात न्ही कुलशेगरचो रायनल सिक्वेर आसा इवन तो आसल्यार ताचे जायते अभिमानी आसात वय रॉकस्टार आसले बरे जेसन लोबो आमचोच तो आमचो दायजी तावणून तो वयर आयलो आनी दायजी तावणून ताका एक प्लॅटफॉर्म दिल्लें आसा जेसन नासतना संगीतकारी व्हड संगीतकाराची वेदी ना म्हणलें ना खंडीत आनीकलो आसा रॉल्स्टन पिंटो तो म्हज्या मोगासो आनी थोडे फावटी आमकां कालय वॉयसीस घालूंक वा खंयच्याक जाल्यार आमच्या रॉल्स्टनाक संपर्क केल्यार तो रावपाक हें करता आनी रॉल्स्टनान तूं एक 2-3 पदां ताणें सिलेक्शन केल्यात तूं ही पदां घाल हांवें तें सिलेक्ट केल्लीं आसात देखून रॉल्स्टन ही बरो गावपी आमचे MTGचो फायनलिस्ट तो तशें मागीर जोशल दायजी TV ओपन केली म्हणटना जोशल असो वॉयस एडवर्टायजमेंट जावन दी खंयची कार्यां जोशल असो वॉयस आमकां आयकूंक मेळटा आनी जोशला कितली अभिमानी आसात की ताच्या स्टुडंट्स कितें आसात तांची आवय बापाय आयल्यार अर्दे हॉल फूल जाता वय जोशल डिसोजा सोनल मंतेरो साबार परगांवांत जाल्ल्या कार्यांनी ताणें वांटेली घेतला ताणें आनी हांव चिंतता ताका बेगीनच परत एका परगांवाचे एका शोक ताका वचोंक आसा पोरी एका इतर एका कार्यांत ताणें गायन केलें आसा ताणें मात इवन रायनलान गायन केलां आमच्या रॉबिनान गायन केलां आनी एक हे पटी आमी पयले पटी एका अपूर्बाच्या गावपीन एक अवकाश करून दिला आनी ते पयशिल्ल्या पांगलाचे उडपी देसीची तावून आनी जिया ताचें नांव जिया मेंडोस एक बरें नाचपीन ताचे की वर्त्यान एक बरें गावपीन आनी ताका आमी एक पटी पयलो एक अवकाश करून दिला आनी ताका मंगळुरांत इतल्या व्हडल्या वेदीचेर मेळचो पयलो अवकाश प्रॉमिसींग सिंगर आनी खंडीत जावन म्हाका बरोवस आसा मुखल्या आनी थोड्या वर्सांनी कोंकणींतले उंचले गावपीन जावचे सगळे लक्षणां आसा जिया मेंडोन्साक जिगी बिगी तारा सीझन 1 ते आसले आनी त्या वेळार ताका जड्जेस आनी थंयच रिमार्क्स दिल्ले आसात कितें म्हळ्यार कोंकणीचो फुडार म्हणलो आसा ताका कोंकणीचो फुडार म्हणून म्हणलें आसा आनी पूर्ण म्हणजे सॉंग्स ते सिंग करता इवन क्लासिकल जावन दी आनी इवन गोवन सॉंग ताणें सिंग केल्लें इतलें म्हाका आवडलें तें पद म्हाका आमी चिंतलें ताका एक अवकाश दिवचें म्हूण सांगून ताचे उपरांत नाच पंगड म्हणटा आसतना अर्बन ग्रूप आसा त्या दिसा अर्बन ग्रूप आमचो आविल आनी आविल आमच्या मोगासो दायजीचे मोगासो आमच्याय मोगासो तशें ताचो सगळो पंगड आसा हांव चिंता ताच्या पंगडांत लगभग 12 जाणां डान्सर्स तांतू आसात आनी ताणें सिनियर्सांक अवकाश दिला आनी तशेंच नव्यांक ताणें अवकाश करून दिला आनी संगीतगार आमची म्हजी एक सेट्टी एक टीम म्हूण आसा
ते टीम फॉर्म केले ॲक्च्युली जेरी बज्जोडी देवादीन तांणी टीम फॉर्म केले. आमी 2017 आमी एक चिंता पाटयलें. ताचे पयलें हांव जेरी नायटांत हांव वांटेरी जावन आसलो जेरी बज्जोडी नायटांत. उपरांत एक टीम सेट जालें. आमी बॉम्बेन शोज केले. हांव बोरीमार मागीर तोकूर सेंट एग्नेस स्पेशल स्कूल अशें साबार संगीतकार जाता आसतना एंत टीम आनी उंचले संगीतकार राजेश राजेंद्र, राजेश मोयली, राजेंद्र बबली हे दोगी जण कारकोळचे. वन ऑफ द बेस्ट म्युझिशियन्स म्हणून सांगेत. मस्त एक्सपिरियन्स्ड वय. संगीत क्षेत्रांत जायती कार्यक्रमां तांणी दिल्ली वय. फकत कोंकणींत मात न्ही उरल्या शेतांनी उरल्या आनी तांणी संगीतकारीं दिल्ली आसा. आनी कोंकणींतलो लीड गिटारिस्ट द टॉप मोस्ट बेस्ट लीड गिटारिस्ट रोशन बेळा तुज्यात गांवचो. वय. आनी तो आसल्यार संगीतकार्याक एक सोब तशें रोशन बेळा आसा. विजय नोरोन आसा, विज्जू ताचे सिंफोनी ताचे क्लासीस तो कान घेता संस्थो आसा. आनी प्रज्वल कोंकणींतलो उत्तीम ट्रम्पेट खेळकाडी आतांच्या मट्टाक. देखून इतले जण संगीतकार आसात. मात्र न्ही आमच्या नाचणारीचे विन्नर हे पोटीचे पर्ला राणा गंटलकट्टेचे ते पयले पोटी मंगलोरांत इतल्या व्हडल्या वेदेर तें सट्टा. कशें आमचें जिया इतल्या व्हडल्या कार्यांत सिंगिंगांत सट्टा गे. नसपांत अर्बन ग्रू सोन्नू हाची एक परफॉर्मन्स आसा. गंटलकट्टेचे पर्ला राणा आमचें तें एक बरें नाचपीन देखून ताका हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें जर तर तें नाचणारी विन जाता जाल्यार म्हजें एक कार्य येवचार आसा. हांव ताका अवकाश करून दिता म्हूण ताच्या मम्मी कडेन हांवें प्रॉमीस केल्लें. तें प्रॉमीस हांवें दवरून कान गेलां. देखून तें त्या दीस परफॉर्म करता. हांवें ओडूल कशें सांगलें आमी फ्री एंट्री म्हणून आमी प्रॉमीस केला पण आमी तें प्रॉमीस दवरून कान घेवचें. सो इतलें आमचें टीम आसा. मात्र न्ही आज हांवें एक पोस्टर रिलीज करतना तांतूं आमचो DJ अनिल आसा. तें सगळें चिंतलें DJ इतलें बरो लायव्ह म्युजीक आसतना DJचो पात्र कितें म्हणून. वय. आनी इतल्यो संगीतकार्य जाल्यांत आमच्या म्युजिकल नायट जाल्यांत पूण हे पोटी DJक एक प्रमुख स्थान दिलां. आनी तोय वेदीचेर आसता DJ अनिल. तो म्हज्या मोगाचो थ्रू आउट आसता. आनी म्हज्या सकड म्हज्या कुटुंबाच्या कार्यांत DJ अनिल नासतना कार्य जायना. तशें हे पोटी आमी चिंता आसतना एक्चुअली हांव ताका आपोवंक म्हणून गेल्लो पोरू एक 2 हप्त्या पयलें ताका आपया म्हणून सावन. आपयता आसतना वो घराना. तितल्यार म्हाका मोतीर गेलें वो म्हाका मेळना. देखून आख्खी एक वेदी हाडया आमी सावन. तशें व्हडलो प्रितमान सांगलें आसा आमची ऑडिटोरियमाची स्टेज बारी व्हडली स्टेज म्हणून सावन. तुका एका कॉर्नरांत हांव तुवें सेंटराक येयचें जाल्यार 30 फीट आसा. टोटल 60 फीट स्टेज. त्या टायमार सगळें सिक्वेन्स म्युजीक एंट्री म्युजीक तें सगळें आमचो DJ अनिल मॅनेज करता. इवन वेदी कार्याक जावं दी वा आमच्या संगीतकार्यांक सॉंग्साक कशे म्युजिशियन्स म्युजीक प्ले करतात गी DJ अनिल सगळे सिक्वेन्स खंयसर तो ब्लँक धरूंक सोडना. ते सगळे फिलिंग्स तो करता. DJ अनिल करता. मात्र न्ही जॉय स्टार बँड आसा. त्या दीस ब्रास बँड आसा. ब्रास बँड आसा. ओके. आतां आमी 5 वरां कार्य म्हणून सांगलां. 4 जावन 15 मिनटांक बँड कार्ते पावतात. सकड आमच्या विक्षकांक आमच्या अभिमानींक आमच्या क्रावड कितें आसा येतात त्या दीस सेरी येतात. त्या सकडांक वेलकम करूंक ब्रास बँड एंट्रन्सार आसता. बँडा वचपार स्वागत ताचे मानाचे सेरे आसतात. मानाच्या सेऱ्यांक स्वागत करूंक ब्रास बँड आसता. पोशाख आसात. वय पोशाख आसात. आनी आमचो गवली बापी त्या दिसा त्या कार्यांत आसतलो. अदीक म्हणत दोतोर पिटर पाऊल सेल्डाना तांकांय स्वागत करून त्या दीस बँड आसतले. देखून जॉय स्टार बँड आमकां सांगात दिता त्या दीस. सो इतले सगळे संगती आसात. टोटल हॉलाच्या भितर रिक्ताना संगीत स्टार्ट जाता. फाटी येता म्हणसर संगीत आसता. वय. सो ब्लँक आसना. वय. आमचें कार्य 5 वरांक स्टार्ट जाता जाल्यार 4 वरांक बँड स्टार्ट जाता. 8:30 वरां आमचें कार्य मुक्त जाता. 8:30 वरां म्हणसर भरपूर संगीताचें मनोरंजन त्या दीस आसा. आतां इतले पुरो गजल तूं आयलो आनी संगीताचें काय म्हणटात एक पॉवर पॅक काय म्हणटात एक तुवें ती लिस्ट तुवें आतां सिंगर्सांची म्युजिशियन्सची आमच्या मुखार दवरली आनी तें सडवत आमच्या विक्षकांक नांव आयकतना कळटा हाचें एक वजन कितलें आसता असो भरमू कितलो आसतलो म्हणून. आतां एक सावळ आसता हास्य काय अवकाश आसा की हास्य कितें म्हळ्यार सडवत आतां कार्यक्रमांनी हास्य उणें केलां. हास्य दवरा कितें म्हळ्यार एक वेदीर जायत्यो दुसऱ्यो गजल टॅक्निकल कारणाक जावन हास्य नाका म्हणून दवरतात. आतां ह्या कार्यांत हास्य आसा की म्हणलें सवाल. ओके. बरें सवाल. टोटल 15 पदां ह्या कार्यांत आसात. टोटल 15 सॉंग्स. हास्य घालचें चिंता म्हाका नातलें.
इवन तुमचे लागी हांवें सजेशन विचारता आसतना हास्य नाका कित्याक आमचें संगीत कार्य म्हणटा आसतना फूल संगीत पॅकेज आसूंक जाय म्हणून आमचो एक उद्देश आसलो आनी तेंच आमचे कमिटीन डिसायड केल्लें आसा आनी ताका आमी बद्द आसले हांव पूण पोर आमी थोडे फीडबॅकान घेता आसतना कंटिन्युअस 15 पदां प्ले करूंक की आमच्या म्युजिशनाक इल्ले कश्ट मारता देखून 2 फकानां आसतलीं तीं कन्फर्म जावना 2 फकानां आसतलीं आनी तीं फकानां तिशेंत 2 मिनटां भितर म्हळ्यार 2 मिनटांची 2 फकानां आसतलीं आनी त्या फकानांत हांव वांटिली जातलो MC ओट्टू ते फकानां जातलीं पूण अशें सपरेट एक स्किट टायपार न्ही पूण MC आतां पदाचें इंट्रो दितना कशें मुखार येता गी त्या टायमार 1-2 जण कॉमेडियन्स मुखार येतले ते आतां कन्फर्म जावना कोण म्हूण सांगून मुखार येतले तांचे थोडे जोक्स ते थंयसर फुटयतले आनी उपरांत लोकांक इल्ले हांसयतले सो ही एक प्लॅनिंग आसा हाचे प्रॅक्टीस आमी स्टार्ट करूं ना आतां फाल्यां हाचे विशीं कन्फर्म जाता पूण पक्का 2 जोक्स आसात सो तो कोण ते जोक्स करतात ते तुमकां परवंत कळटा वेदीर येताना कळटा एक टॉप सिक्रेट म्हणून सांगता कित्याक हास्य आसा म्हणून खंडीत सांगला आनी कोण म्हणल्यार पुरो ल्हान म्हणून एक इन्स्टंट जोक म्हणटात बरें तशें आसा त्या टायमार काळ म्हणटा सिटकॉम सिट्युएशन तेंचे सिट्युएशन पळोवन वय आनी ते टॉप सिक्रेट न्ही एक्चुअली कित्याक म्हळ्यार आमकांय गोत्तू ना कोण परफॉर्म करता म्हणून सांगून म्हाकाच गोत्तू ना म्हाकाच सिक्रेट एक्चुअली कित्याक म्हळ्यार आनी कितें प्लॅनिंग जालां पूण ते कोण परफॉर्म करतात आनी कन्फर्म जावना ते एजेंडार तें आसा वय आसा वय आसा संयोजकान सांगू ना संयोजकाक सांगू ना की संयोजकान सांगू ना कितें जावं दी म्हळ्यार तें काल म्हणटा तो एक ताळमेळ आसा पळय ताचे एक रिजल्ट बरें आसतलें म्हणून हांव चिंतता आतां सगळें संगीतकारा विशयान सांगलें गवपी विशयान सांगलें आनी तुमच्या पंगडा विशयान सांगलें पूण हाचे फाटल्यान एक व्हडली टीम आसा आनी ताका टॅक्निकल टीम म्हणटा आमी सडावत काल करता म्हळ्यार तांकां मेन्शन करना आमी आनी फ्लॉयड असो एक बरो गूण कितें म्हळ्यार फ्लॉयड कोणाक सोडचो मनीस न्ही ताका हर एकले ताचे ते खास मनीस ताचे रायट हँड्स तो एकलो रायट हँड 2 रायट हँड सगळे रायट हँड सो म्हाका स्पेशल ताणें सांगिल्लें आसा आमच्या विक्षकांक म्हाका आमच्या टॅक्निकल टिमा विशयान सांगाचें म्हणून अवकाश तुजो आतां वय वेदीर लगभग 40-45 आर्टिस्ट सडटात हांवें सांगलें त्या विशयान पूण वेदीच्या फाटल्यान लागीं 40 जण वावर करतात आतां एक SFX आसा त्या दीस स्पेशल इफेक्ट्स तें जावं पुरो तें कोल्ड फायर तें फॉग तें म्हळ्यार तें लोकांक एक रिचनेस दिसच्या खातीर आनी ताचें मुखेलपण केल्लें आसा पालटकासो प्रिन्स्टन डिसोजा पोरचे दायजीच्या कार्यक्रमाक तांणी तें मुखेलपण गेलें आसा एक युवक बरो टॅलेंटेड आनी सगळे SFX ते विज्युअल्स कितें आसा ते तो ताची जबाबदारी घेता LED आसा फाटल्यान LED इल्ले डिफरंट रितीन आसा आतां पोर तुमच्या दायजीच्या प्रोग्रामाक कशें आसलें गी हे इल्ले वेगळे तुमच्या प्रोग्रामाक आयलो लोक आमच्याक येता जाल्ल्यान सो आमकां सेम घालूंक नाका आसलें तांतू इल्ले वेगळे साव आमी थंयसर दाखयलें आसा आनी रोनाल्ड आग्रार रोनाल्ड आसा आमच्या बंटवल्स म्हणजे मिसेसाचे गांवचो तशें बंटवलकारां आमकां लागशिल्लीं तशें तो ताची जबाबदारी ताणें गेल्ली आसा उरलें स्टेज सेटींग तें सगळें रोज एरेंजर्स करता हो मंजूर माने सारुणाच्या मुखेलपणार तशेंच ताचे उपरांत आमचें पोस्टर डिजायनींग मस्त जाणांनी विचारलें तें तुवें लोगो केलाय तें कालीज आसा थंयसर तुजे फोटो आसा तें डिजायनींग कोणें केल्लें म्हूण सांगून आनी तें केल्लें आसा जोकीम पिंटो हो मंजूर ताचे उपरांत तें सगळें डिजायनींग करून दिल्या उपरांत पिंटो हो मंजूर ताच्या वावरान मस्त बिजी आसता उपरांतलें एडिटींग आनी उपरांतलें तें मॉडिफाय करचें कितें आसा तें सकट संगती केल्लें आसा रविराज डिसोजा पेरमानोर हाणें मागीर सावंडांत सांगा दिता क्रिस्टीचो पूत क्रिस्टन मास्करिनस ताचे सगळें टीम आसा त्या दीस वय आनी लायटिंगांत सांगा दितात आमचे लोबो सावंड्स एंड लायट्स पेरमानोर तांणी जेसन लोबाच्या मुखेलपणार तांचे सगळें टीम आसा सो टॅक्निकल टीम हे पटी स्ट्रॉंग आसा आमचे हांवें लास्ट टायम हांवें काळजां माळे करता आसतना हांवें इम्पॉर्टन्स दिल्लें आमच्या आर्टिस्टांक म्युजिशनांक आनी त्या संगतीक पूण थोडे टेक्नीक म्हणटा हे SFX ताका हांवें इम्पॉर्टन्स दिवनातले बिकॉज ऑफ द बजेट पूण हे पटी हांवें बजेट पळयनासतना खर्च लेखी नासतना हांवें हे पटी भरपूर पॅकेज आमच्या लोकांक दिवचें म्हणल्या उद्देशान सकट संगती हांवें इन्क्लूड केल्यात ही नांवान सायकल व्हडली कार्य आयोजन करचे व्यक्ती आनी हे कार्य ह्या कार्या खातीर ते सांगाता म्हणल्यात एज ए टीम जावन सो प्रितम तूं कितें म्हणटा टॅक्निकल टीमा विशीं टॅक्निकल टीम ह्या फुडचें एकदम सॉलिड आसा म्हण येत
आणि एक जबाबदारी एकल्याक आमी दिल्या आमच्या टिमा भितरल्या वडोला हांवें थोडी नांवां मेन्शन केली सगळ्यांक एक जबाबदारी दिल्या एक संगती एकलो पळयता आतां स्पॉन्सर्स येता तांकां वेलकम करूं एकलो गेस्ट येता तांकां वेलकम करूं एकलो मागीर ते LED कोण ऑपरेट करता ताजे लागीं एकलो वेदीर दोग ते एक जण आमचे मनीस तशें सगळे आमी वांटून दिवन एक वेल सेट केलां आनी फाल्यांच्या दिसा आमचे म्युझिशियन प्रॅक्टीस म्हणजे रिहर्सल टायप फाल्यां एक आसा आनी परवां 14 तारखेक 14ताक आमच्या फायनल रिहर्सल चलता सो तयारी अंतीम हंताक येवन पावल्या वय प्रितमा सांगल्या प्रमाणे आतां आमी आमचे खास आमचे एक टीम आसा आमचे कमिटी आसा एक कोर कमिटी आहले बरी कोर कमिटी विशीं सांगतना पुरो एक लायक मायंडेड म्हण येत सगळे सांगता मेळटात आनी सगळे सल्ला सुचना दितात आनी एकामेका मानून घेवन कितेंय पॉझिटिव्ह आसा नेगेटिव्ह आसा पुरो आमी एकामेका वांटून घेता ओके आतां आमच्या कमिटींत आतां कशें म्हळ्यार आतां LEDचे कितें जबाबदारी आमी आतां कितें रोनाल्डाक आमी दिल्या पूण आमच्या सायडींतल्यान एकलो मनीस ताकात म्हूण आसा ताची जबाबदारी तें मात पळोवचें आतां आमचो रोज रेंज सगळें सेटींग करता तें कशें सेटींग करतात काल तें त्या विशीं अपडेट कोर्स आमचो एकलो ग्लॅनी आसा ग्लॅनी तें म्हाका आनी ताचे मदें बजाज आसा वय ग्लॅनी तो आमकां सेरोता एक्चुली तशें तो आमकां सांगात दिवन आसा तशें रविराज तें सर बसता आमच्या तें काल आमी क्लिपिंग्स घाली जे LED स्क्रिनार त्या टायमार खंयचे क्लिपिंग्स पडाचे इवन आमचो पिंटो म्हणजे ताका सांगात दिता मागीर दायजी वर्ल्ड ऑलवेज आसा सगळे रेकॉर्डिंगाची जबाबदारी सगळे पब्लिसिटीची जबाबदारी सगळी फोटोग्राफीची जबाबदारी मिडिया सगळे दायजी वर्ल्ड 24/7 आनी daijiworld.com आनी daijiworld मिडिया प्रायवेट लिमिटेड कान घेता आनी हाचे मुखेलपण हांवें तुमकां सोन दिलां सो तुमी आमचो कॉर्डिनेटर तुमी वय वय खंडीत वय कितें म्हळ्यार हांवें कशें हांव प्रितमाक फोन करता गे तशें तुमकां हांवें फोन केल्लो आसा आनी थोडे फावटी राती थोडे फावटी चिंतना येतात आमी अशें केल्यार कशें तशें केल्यार कशें हें पळय चिंतना येवची 10 वरां उपरांत 11 वरां उपरांत तशें रावपाक बरोवन दवरचें तितल्यार तुमकां फोन करचें थोडे फावटी तुमी फोन काडटा थोडे फावटी काडनात ओके पूण म्हणनात पूण तुमचे आमकां फीडबॅक आमकां मेळटा असली कार्यक्रम जाता आसतना कोंकणीन जाता आसतना आनी हातूं फ्लायट मात्र न्ही आमचे हे टॅक्निकल टीम मात्र न्ही जायती कलाकारां इनवॉल्व आसात जायते काल म्हणटात जायते लोक इनवॉल्व आसा अशें म्हणटा आसतना आमी तातूंत इनवॉल्व जावचें तें एक आमकां एक अभिमानाची गजाल आनी मात्र न्ही आतां थोड्यांनी सांगिल्लें आसा हें कार्य हें करतात काल्याक म्हण सावन पूण हातूं इतले जण फाटल्यान वावुरता आसतना थंयसर वावुरचे मनीस कोण टॅक्निकल टिमांत येवन इल्ले दुबळे मनीस तांकां दिसपट्टो क्रायसीस जाता आतां एक डेकोरेशन म्हणटा आसतना त्या डेकोरेशनाचें कोण तो सेटींग करता तें तातूंत कोण वावुरतात पुरो दुबळे मनशां आतां आमचे सावंडांत मेन एकलो मनीस आसता तातूंत वावुरचे मनीस आसतात ते ओवनचे ते सावंड वयर रेस कोस आमचे हँगींग सावंड आमी घालता जाल्यार तीं कामेले आसात मस्त हांवें मस्त त्या कामेल्यांक आमी सपोर्ट केल्ले बरी जाता आमी म्हळ्यार तांकां एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड केल्ले बरी जाता एक काम प्रोवायड केल्ले बरी जाता आनी तो बरो उद्देश असली कार्यक्रमां निरंतर जायचे जाल्यार मात्र आमचे इव्हेंट मॅनेजमेंट जावन दी MC जावन दी दरेक लागीं तो तांचो काल म्हणटा दिसपट्टो ग्रास तांकां जोडूंक अवकाश जाता आनी त्या खातीर दाणी न्ही दाण दिवचे आसता कित्याक म्हळ्यार तांचो उद्देश एक कलाकारांक एक वेदी दिवचो सपोर्ट करचो ताचे बराबर एक हिडन अजेंडा म्हणटात पळय आमच्या दिसपट्टे लोकांक दिसपट्टो ग्रास असो जायत्यो गजाल्यो हातूंत आटापून आसात आमी 11च्या हंताक येवन पावल्या आनी आमकां चड वेळ ना आमी संयोजक आतां स्टार्ट करया 11 आमच्या विक्षकांक आपोवणें दिवंक वो हांगासर पब्लीक आपोवणें दिवंक म्हणसो 11चो अवकाश आपोवणें दिवचें अशें पब्लीक आपोवणें दिता आसतना मायकल सरान गदाळे सांगचें एक उतरां म्हाका उगडास येता माय बाबाक मान दी माय गांवाक मान दी आनी माय भाशेक मान दी म्हणून आनी गदाळे ती उतरां म्हाका बरीं लागतात तांणी सांगची ती 3 उतरां सदावत वेदींनी ते वापरतात आनी 3 उतरां हांगासर हांवें सांगलें देखून एका भोव अपुरबायेचें कार्य फ्लॉयड डिमेल्लो कास्या हाणें उबें केल्लें आसा आनी कंप्लीट एक अपुरबायेची मनोरंजन पॅकेज म्हणयेत कुटुंबा समेत येवन कुटुंबा समेत एक इंडिपेंडन्स डे दिसा सांजेर एन्जॉय करूंक मंगळूरच्या सेंट ॲग्नेस सेंटिनरी ऑडिटोरियमांत ऑगस्ट 15 तारखेर सांजेर जुस्त 5 वरां पार्किंगाची बरी एम्पल फॅसिलिटी थंयसर आसा कितलींय कारां रावूं येत कितलींय व्हेकलां थंयसर रावूं येत आनी भोव अपुरबायचें एक सुसज्जीत एक उंचल्या मट्टाचें ऑडिटोरियम थंय जावन आसा 1,500 बसकेची अवकाश थंयसर आसा तुमी सगळ्यांनी येवन
फिरगसगरां सांगता कुटुंबादारां सांगता वाड्यागारां सांगता इश्टमित्रां सांगता येवन आमचे भोव अपुरबायेचें कार्य यशस्वी करीचें म्हणून तुमकां मोगाचें वत्तायेचें मानाचें आपोणे हांव पटयता. ओके फ्लॉयड एक 2 वाक्यांनी. वय आतां 1,500 लोकांचे ऑडिटोरियम आमच्या प्रितमान सांगलें 2,000 लोक आयल्यारय आमकां ते तांकां एकोमोडेट करूंक आमकां अवकाश आसा. आतां पक्का आमचे कुशन चेअर्स कितें आसा ते 1,500 आसल्यारय मागीर आमकां एक 400 चेअरां फायबराची चेअर आसात. सो लोक कितलो येता आमकां तितले खुशी. देखून सर विक्षकांनी दया करून त्या दीस हे जे तुमी हेरांक सांगिजे तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमच्या वाड्यागारांक फिरगसगरांक त्या दीस रजा आनी आमचें कार्य आसा म्हणून आमकां 3 दीस रजा दिल्या. वय शुक्रार आमचें कार्य आनी हांव चिंता अष्टमी म्हणून चिंता नेक्स्ट डे 16th सोनवार आनी 17th आयतार. तशें आमच्या कार्यांत येवन तुमी एन्जॉय करीचे. जर तर तुमी तुमकां बायलां जाय तर आमी बायलांय आमी प्ले करता त्या दीस. देखून तुमी नाचोवन पुरो आसान जाय जाल्यारय तुमकां नेक्स्ट डे रेस्ट करून रजा आसा त्या दीस. तशें सकरांनी हे जे ऑगस्ट 15th सांजे जुस्त 5 वरांक. आतां थोडे फावटी एक डावट आसता सेंट एग्नीस म्हणटा तरी बेंदूर हॉलाक वतात. बेंदूर हॉलान कार्य न्ही एग्नीस कॉलेजीच्या भितर थंयसर एक व्हडलें ऑडिटोरियम आसा त्या ऑडिटोरियमान कार्य आसतलें. सो मे दिसांनी हजर जावन हें कार्य विक्षण करीचे तुमी संतोश पावाचे आनी तुमी ह्या कार्या विशयी हेरांक सांगिचे आनी तुमी हेरांक आपोवन हाडिचे हीच म्हजी विनंती आसा. प्रवेश धर्मार्थ. आमचो म्हजोय उलो असोच आसा एक अपुरबायेचें कार्य काल जावं माळे 2.0 व्हडा संख्येन विक्षकांनो ह्या कार्याक थंयसर येवचें. आमी आसतलो आमचें सगळें टॅक्निकल टीम थंयसर आसतलें. देखून आमचे तर्फेनी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. फ्लॉयड आनी प्रितम जायतो एक 40 मिनटां आमी आमच्या ह्या कार्यक्रमा विशीं हांगासर उलयलां. तुमचो एक तुमी ह्या राटावळे मदें फाल्यां रिहर्सल आसा आनी परवां फायनल रिहर्सल आसा ताचे मदें एक फावट करून हांगासर आयल्यात आमच्या विक्षकां खातीर आयल्यात विक्षकांक माहिती दिवचे खातीर आयल्यात. तुमकां दोगांयकी एकाच उतरान हांव ह्या सुवाळ्यार तुमचो आभार मानता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ विक्षकांनो येमच्या सोमारा परत एका नव्या कार्यक्रमासोवें नव्या सरसोवें ह्याच कार्यक्रमांत काल आज फाल्यां म्हणल्या कार्यक्रमांत परत एक फावटी आमी मेळया. तदलो म्हणून सर मोग असो निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. काल आज आणि फाल्यां.